रिजर्वेशन डिक्लेरेशन जाल्लें आसा आनी खंय तरी हो रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी लेडीज एस टी म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा. तुमचें कितें म्हणणें आसा तेजेर? कितें जाल्लें आहा, आज सांग्यार लोकांक एक उतराचो चड व्हॅल्यू कळपाक लागिल्लो आहा. यूज आनी थ्रो हें उतर इंग्लिशीन आहलें तरी आयज तें सगळ्या कानाकोपऱ्यान लोक यूज करता. आनी कित्याक करता की आमी जे 2016तल्यान सांगपाक लागले की हो जो हिंगांतलो आमदार आहा, जो सुभाष फळदेसाय आहा, हाजी स्टायल जी आहा ती तशीच आहा, यूज आनी थ्रो हेंच ताणें राजकारणांत केल्लें आहा. आनी जो आतां एक सुरेश केपेकार म्हणून जो हिंगा रिवण पंचायतीचो झेडपी कॅन्डिडेट झेडपी हा प्रेजिडेंट, ताका आयज अशें दिसतालें सांगेकारांक की तोच झेडपी BJPचो कॅन्डिडेट. पूण वेवस्थीत कसो मनशाक मुळासयत कापप, मुळासयत उचलून काडप हें जरी कोणाक समजता जाल्यार सुभाषाक समजता. आनी सुभाषान तें सारकें वेवस्थीत केलां. आनीक सुरेश केपेकाराक सारको मुळासयत काडून उडयल्लो, वेवस्थीत मारलेली आहा. आनी कशी मारलेली आहा, सारकी वेवस्थीत. आनी भितरल्यान सुद्दां चान्स ना. हें सुभाषाचें राजकारण. आनी हें राजकारण जरी आयज पळयलें जाल्यार अशें दिसता की सांग्यार बरे दीस आनी ना. सांग्यार बारीक समाजाक डेंजरस आहा. कारण एक सायडीन रामा काणकोणकाराचेर एटॅक जालो म्हणून हांवें मेनवात घेवन रॅली काडली म्हणून म्हजेर चॅप्टर केस केली. ST समाजाच्या लिडराचेर अन्याय जालो म्हणून हांवें कॅन्डल लायट मार्च काडली. दुसऱ्या सायडीन आनीक ST लिडर सुरेश केपेकाराची हाणें टिकेट उडयली. पण एक सायडी हांव आनी एक सायडी सुभाष. म्हळ्यार हांव हा ST समाजाचेर अन्याय जाता म्हणून हांवें कॅन्डल लायट थंड सायडीन मार्च काडली. दुसरे सायडीन हो ST समाजाच्या लिडराक कातरून उडयलो, मुळासयत काबार केलो. कित्याक? ताका भंय आहा ताजो. म्हणल्यार हें म्हणटा ताका आपल्या स्वताचेर विश्वास ना, स्वताच्या लिडरशिपीचेर विश्वास ना. फाल्यां हो सुरेश आनी वयर सरत अशें कितें दिसलें आसतलें. म्हळ्यार ती ताजी होच ताजो एस्तार आहा. ST समाज म्हणटा ताका हो मनीस दोळ्या मुखारूच गेला. तांकां कशें काबार करप, तांचे लिडर कशें सोंपोवप हेंच काम कारस्थान ह्या मनशान केल्लें आहा. हें लोकांनी लक्षांत घेवपाची गरज आहा. आयज सुरेश केपेकार हाजी गेम जाल्ली आहा, हाजी गेम केल्ली आहा. कोणें गेम केल्ली आहा? सुभाषान केल्ली. हांव BJPन कित्याक म्हणना, कारण BJP म्हणटा ती आतां तांचो लिडर हिंगा सुभाष फळदेसाय. सो सुभाष जें सांगता तेंच BJP करता सांग्यार. सो सुभाषान तांकां सांगलां की सुरेशाची गेम करपाची. आनी कित्याक गेम करपाची, तो ताका माल पडटलो म्हणून. आतां सुरेशाची तरी गेम सुभाषान केली ना जाल्यार सुरेश केपेकाराची जी बायल आहा हिवूय ST समाजाक पडटा. आनी रिवण मतदारसंघ हो ST वुमन रिजर्व जाल्लो आहा. सो म्हजी मागणी आहा सुभाषा लागीं की ताणें तरी दाखोवपाक जाय की सुरेशाची आमी मारली ना, सुरेशाक सोंपोवपाक आपणें मुद्दम केलें ना जाल्यार तांणी ST रिजर्व म्हणून ताच्या बायलेक उमेदवारी दिवपाक जाय. मागीर ती सुभाषाचो कॅन्डिडेट म्हणून मागीर पडो जिको दॅट इज लेटर पार्ट. हांव उलयतां टिकेटीचेर. हें कित्याक? हो सुरेश केपेकार म्हणटा तो म्हजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन उलयलो. आनी कितें उलयलो की ह्या सुभाष फळदेसायाक नेशोन कितेंय म्हटलें जाल्यार आपूण ओगी रावचो ना. ही ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स बायट दिली. हांवूय रिएक्ट जावंक ना. कारण कितें, एटलिस्ट बाबा ह्या सुभाषाक मोकेंबो खूश हुआ म्हणून हें आहा पिक्चरान. तो सुभाष म्हणलेलो सांगलेलो मोकेंबो, ताका खूश करपाक हें करचेंच पडटा. कोणाक गाळयो मारच्यो पडटा आनी चड करून मेशूक गाळयो मारच्यो पडटा. आतां त्यो गाळयो मारून पूण काम जाता काय म्हणून हांवूय ओगी रावलो. पूण आयज सुरेश केपेकार म्हजेर उलोवन सुद्दां त्या मनशान सुरेश केपेकाराची टिकेट उडयली, रिजर्वेशन ऑपोजीट केलें. कित्याक? हो मनीस कोणाचो? सुभाष म्हणटा तो कोणाचो मनीस? सुभाषाचे कार्यकर्ते म्हणल्यार कोण? म्हणजे तो कार्यकर्त्याक सुद्दां वळखना. आयज BJPच्या कार्यकर्त्यांक ही एक स्ट्रॉंग मेसेज की ज्या लिडराच्या फाटल्यान तुमी जय जयकार करता तो लिडर लोकांची मारता, लोकांची गेम करता. आनी तूं मातसो वयर सरतासो दिसलो जाल्यार तुका मुळासयत काडून उडयता. ही गेम सुभाष फळदेसायाची. आनी हांव सगळ्यांतल्यान वळखना. सो म्हजो रिक्वेस्ट सुभाषाक, जरी तूं म्हणटा की बाबा सुरेशाची गेम आपणें केली ना, आपूण ST समाजाच्या विरोधात ना, जाल्यार सुरेश केपेकाराच्या बायलेक तुवें टिकेट दिवची आनी ते प्रवार करचे की आपणें सुरेश केपेकाराची गेम केली ना म्हणून. आनी दुसरे सुवातेर हांव मागतां तुमच्या लागीं तुमच्या माध्यमांतल्यान की
सगळे सांग्यावेले ऑपोजिशनाचे लोक आयज एकत्र येवपाक लागिल्ले आहा. काल आमची एक मिटींग जाली. वी वील पूट सगळ्यांक जो मानवता असो एक कॅन्डिडेट सुभाष फळदेसायच्या कॅन्डिडेटा विरोध आमी घालतले. वी वील वर्क हार्ड दीस टायम. झेडपीच्या इलेक्शनाक आमी आतां मदें पडटले. आमकांय लोक उगे आपयता, आमकांय लोक भाटी आपयता, आमकांय लोक वाडे आपयता, नेत्रावळी आपयता. रिवणासून काल म्हाका 23 कॉल्स येयल्ले आहा की मेशू तूं यो आनी प्रचार करुया, आमी तुज्या बरोबर आहा, झेडपीचो कॅन्डिडेट घालुया. सो सगळे ऑपोजिशनाक आमी उलो मारला, एकठांय येवया, एक कॅन्डिडेट घालुया म्हणून. आय अर्ज ऑल दी पार्टीज टू कम टुगेदर आनी सुभाष फळदेसायच्या कॅन्डिडेटाच्या विरुद्ध एक कॅन्डिडेट आमी झेडपीक आतां घालतले अशें तें दिसता पयल्यार. आनी असो जरी एक कॅन्डिडेट जाता एकवटान तर डेफिनेटली हांव एक्टिवली कॅम्पेनिंगाक पार्टिसिपेट जातलो. कारण हें जें सांग्यार चल्लां तें पयल्यार अशें दिसता की बारीक समाज काबार जाता, एसटी समाज काबार जाता आनी त्या समाजाक जरी राखण करतले, त्या समाजाक आमी सांबाळटले जाल्यार बऱ्या लोकांनी आतां त्या समाजाक फाटिंबो दिवपाची गरज आहा. कारण हे लोक जे दुश्ट लोक जे हिंगा येयल्ले आहा हे दुश्ट लोक 2027 म्हणल्यार सांगे काबार करतले. देव बरें. अशें आयकूं येता की काल पयर कोण BJP जॉयन जाल्यार तेंची नांव खंय झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून अशी हायलायट जाता. तांचो मरे पार्टीचो इंटरनल मॅटर आनी हाजेर व्हडलेशें हांवें कमेंट करप हें म्हाका सोबना. पूण एकूच सांगता, ते तशेंच करतात रे, तशेंच आहा तें. सुभाष फळदेसाय BJPन केन्ना जॉयन जालो तर 2012च्या इलेक्शनाच्या 7-8 म्हयने पयलीं जाल्लो. वासूची मारली, सुभाषाक दिली. मारप, कार्यकर्त्यांची मारप. जे कार्यकर्ते BJP म्हणून काम करतले तांची सॉलीड मारता ते, अशेंच मारून घेता ते. अरे वासूची टिकेट काडल्या सुभाषाक दिली, ही तांची स्टायल आहा. नवनाथ नायक झेडपी आशिल्लो, सिटींग झेडपी, भायर मारलो काडल्यानी. खंय उरला रे? कितें जालां खबर आहा? हिंगा पार्टी बिर्टी म्हणटा तेजी मिस्टेक ना. आतां पार्टी होवन सुभाष फळदेसाय हो सर्वश्रेश्ठ जाला. तो पार्टी बिटी ताका कांय लागना, तो करता तो डिसिजन. आनी तो आतां सगळ्या लिडराक सोंपोवपाक लागला आनी आयत करून लिडर हाडल्या. हो बी केन्नाचो रे, तो राजेश म्हणटा तो, हो राजेश गांवकर म्हण आहा ताजो मंडळ अध्यक्ष. तूं बारीक विचार कर, ताच्या पार्टीचो इंटरनल मॅटर म्हाका पडून गेल्ले ना. पूण तुका सांगता, हो राजेश गांवकर म्हजेर कंप्लेंट केल्या म्हूण सांगता हांव. हो राजेश गांवकर म्हणटा तो एक सुभाषाचेर 2012 ताणें थापड मारलेलें मरे मलकण्या. तुका खबर ना केस जाल्ली ती, आनी ती थापड मारलेलें म्हणून सुभाष जिखून आयलो. निवडी जाल्या तेन्ना पडलो ना इलेक्शनाक. हांव तेन्ना सुभाषा बरोबर आशिल्लो. ज्या लोकांनी हाका मारला, ज्या लोकांनी हाका फॉट मारल्या 2012च्या इलेक्शनाक, तसलो लोक आयज मंडळाचो अध्यक्ष. आनी ज्यांनी पार्टी खातीर काम केलें तांची विकेट उडयल्या आनी तांची गेम केल्या. ही आयज सांग्या वयल्या सुभाषाची BJP. हांव तेजेर कांय उलयना, पूण सुभाषाक ह्या फावटी सांग्यावेली जनता दाखयतली, एसटी समाज दाखयतलो. हांव मागता एसटी समाजा लागीं एकठांय येया, तुमचो समाज राखा, समाज सांबाळा. समाजाचे लिडर काबार जाता. तुमच्या समाजाच्या लिडर बाब रामा काणकोणकाराक मारलो तेन्ना होच सांगपी कोणें मारला, कसो मारला, फोटिंगपणा म्हणून. आनी आयज तुमचोच समाजाचो आनीक सुरेश केपेकार हाजी रिजर्वेशन पण टिकेट उडयल्या. आतां तो बाकीचे आनी कोणाक एसटीक 2-3 जाणांक हाडटलो आनी हेय समाजाचें म्हणटलो. पूण समाजाक जो लिडर आसता आनी कार्यकर्ते आसता, लिडराक सोंपोवप म्हणल्यार कितें, समाज काबार करप. सो समाज काबार जावपाक दिनाका. म्हज्या सांग्यावेल्या प्रत्येक एसटी भावा भयणांक मागणी आहा, ह्या सुभाषाक ताजो जागो ह्या निवडणुकीत तुमी दाखोवन दिया. देव बरें.